दीस शनिवार डिसेंबराची 28 तारीख 2024. पयलें वाचप सांजुआवन बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप अध्याय 1 वळ 5 थावन दुसरो अध्याय वळ 2 पर्यंत. आमी ताचे तावन आयकल्लो आनी तुमकां परगट करता तो संदेश हो. देव म्हळ्यार उजवाड, ताचे ती काळोखूच ना. देवा सवे आमी एकवटांत आसांव म्हणून सांगून आमी काळोखांत चलतांव जाल्यार आमी फटकिरी, कित्याक आमी सता प्रमाणे जियेनाव. पूण देव उजवाडांत आशिल्ले बरी, आमी उजवाडांत जियेतांव जाल्यार आमी एकामेकाच्या एकवटांत आसांव म्हण जालें. ह्या शिवाय ताच्या पुता जेजूचें रगत आमकां सर्व पातकांतली नितळ करता. आमचें तें पातक ना म्हणून आमी म्हणू जाल्यार आमकांच आमी फटयतांव. तेवळ आमचें तें सत ना म्हण जालें. पूण आमचीं पातकां आमी वळखूं जाल्यार विश्वासी आनी नितीवंत देव आमचीं पातकां भोगसून आमकां सर्व खोटेपणांतली नितळ करतलो. आमी पातक करूंक ना म्हणू जाल्यार आमी देवाक फटकिरो करतांव. ताचें उतरी आमचें थंय ना जाता. म्हज्या ल्हान भुरग्यांनो, तुमी पातक आधारी नजो म्हणून हांव तुमकां हें बरयतां. पूण कोणी पातकान पडलो जाल्यार बापा लागीं आमच्या खातीर विनंती करूंक आमकां एक मध्यस्थ आसा, तोच नितीवंत जेजू क्रिस्त. तोच आमचीं पातकां पुसून काडटा ती बली. आमची मात न्ही, बगार अख्ख्या संवसाराचीं पातकां. देवाचें उतर हें, देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 126 2 तावन 3 4 तावन 5 7 बी तावन 8. श्लोक शिकारेगारांच्या पासांतले सुकोवन वेतल्ल्या सुकण्या बरी आमी पासांतली सुटल्या. सर्वेस्पर आमचे सवे नातलो जाल्यार रागान जळोन आमचेर उठलेले मनीस आमकां जिवेंस गिळटे. श्लोक शिकारेकारांच्या पासांतले सुकोवन वेतल्या सुकण्या बरी आमी पासांतली सुटल्या. तवळ आवरांत आमी बुडलेलीं आशिल्ल्या. उदकाचो लोट आमकां वडीत व्हरतलो आसलो. ताची भिरांकूळ लारां आमचे वयल्यान गेल्ल्या बगार रावची नातली. श्लोक शिकारेगारांच्या पासांतले सुकोवन वेतल्या सुकण्या बरी आमी पासांतली सुटल्या. निजायकी पास निसरलो आनी आमी सुटल्या. जाणें रचला सर्ग आनी संवसार, त्याच सर्वेस्पराचे नांवी आमचो आधार. श्लोक शिकारेगारांच्या पासांतले सुकोवन वेतल्या सुकण्या बरी आमी पासांतली सुटल्या. शुभ वार्ता. सामातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 2 वळ 13 तावन 18 पर्यंत. ते गेल्ल्या उपरांत सर्वेस्पराचो एक दूत जुजेक स्वप्नान दिश्टीक पडोन म्हणालो, उठ, बाळाक आनी ताचे आवयक घे आनी इजिप्ताक पळोवन वच. परत्यान हांव तुका सांगतलो त्या पर्यंत थंयच राव. बाळकाचो जीव काडचे खातीर हेरोद ताची सोदना करचार आसा. जुजे तक्षण उठलो, आवय भुरग्याक घेवन राताराती इजिप्ताक भायर सन गेलो आनी हेरोदीच्या मरणा पर्यंत थंयच रावलो. अशें पूर्ण जालें प्रवाद्या मारिफात सर्वेस्परान म्हणलें तें. इजिप्तांतावन म्हज्या पुताक हांवें आपोवन हाडलो. त्या ज्योतिश्यांनी आपणाक ठकयलो म्हणून समजतच हेरोद सगळोच रागार कडकडलो. ज्योतिशांतावन निगंटकन घेतल्या वेळाक सरी जावन बेतलेहेमांत आनी भोंवतणी आशिल्ल्या चड उणें 2 वर्सांच्या समेस्त चरक्या भुरग्यांक ताणें जण दाण जिवेशी मारले. तवळ पूर्ण जालें एरेमिया प्रवाद्या मारिफात म्हणलेलें तें. रोमांत आयकली एक जात बोब, रुदान आनी कठीण विळाप. राखेल आपल्या भुरग्या पासत रडतेली. ती अंतरली देखून बुजवण घेवंक ती आयकना जाली.
देवाचें उतर हें वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. संवसारी अधिकारी राय देवाचे दुस्मन जावन चलतात. देव जेजू थंय मनीस जावन संवसाराची सडवण करूंक येता, पूण स्वार्थी आनी पातकी संवसार मनीस जाल्ल्या देवाक सजीवेशी मारूंक सोदता. अधिकार आनी पदवी मनशाच्या आत्म्याक मारेकार. तांचीं काळजां हंकारी जावन आसून संवसारी ओडण्याक भुलोन आसतात. देखून जेजून सांगिल्लीं उतरां तसल्यांक सर्गीच्या अशीर दारवाटांतल्यान सर्गराजांत रिगोंक कश्ट म्हूण. जेजू ह्या संवसाराक येतानाच हेरोदीच्या दुस्मानकायेचो अपाय राखून आसलो. मोरी आनी जुजे राती कस जेजू घेवन इजिप्ताक पलायन करूंक आयतीं जातात. जेजू बाळक आसतनाच फुडें येवंक आसचे कश्ट, दग्ध, नलिसाय स्विकार करता. मनशा सैपाक सहज जाल्ले कश्ट, दग्ध जेजू बऱ्यान जाणा आसलो म्हणलें आमी समजचें. कितलो व्हडलो राय वा अधिपती जावं, कितलो बलिश्ट, हंकारी, क्रूर तो जावं, मरणातावन ताणें सुकारी मारूंक जायना. निरपराधी नेणट्या बाळकांक संहार केल्लो निश्ठूर राय मरता. नीच मनशाची जीक खोटेपण क्षणीक. नीज जीक पेल्या पासत जीव दिल्ल्या जेजूची, तो सासणाक जियेता.